Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर सरस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Isaiah chapter 45 verse 2. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याची दाराची पूड करतलो आनी लोंगराचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सरस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतलोय. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकट आमच्या दोळा हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणये? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? 2 King chapter 6 verse 16. इलिशान जाप दिली, भिये नाका, तांचे सवे आसलेल्या प्रासड आमचे सवे आसात. Psalm chapter 118 verse 6. सरस्पर तुज्या पक्षेक आसा, कसलेच भिरांत म्हाका ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान मेकळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तांतवार, आपाय वा तलवार. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सरस्पर आपणा भियेतल्यांची दया करता. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. Psalm chapter 46 verse 11. दळबराचो सरस्पर आमचे सवे आसा, याकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणे उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. Joshua chapter 1 verse 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सरस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवे आसतलो.